आज ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्डाची निवडणुकीचं काउंटिंग झालेलं आहे आणि सगळ्या शेतकऱ्यांच्या पहिले अभिनंदन करता की कृषी समृद्धी पॅनलाचे आज फक्त फुंडा सोडून काउंटिंग चालू आसा। आमचे 14 पैकी 13 हे उमेदवार गोयच्या शेतकरी वर्गातल्या व्यापारी वर्गात निवडून दिल्ले असतात। आम्ही त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे आणि व्यापाऱ्यांचे आभारी असतात आणि हे कृषी समृद्धी पॅनल नक्कीच गोयच्या हिता खातीर, शेतकऱ्याच्या हिता खातीर, व्यापाऱ्यांच्या हिता खातीर आमी जो आमचो एजेंडा आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करतले। आमी गेली फाटले 5 वर्सां जे हांव चेअरमॅन आसलो आनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाचे जे आमी काम केलां, जे शेतकऱ्या खातीर जास्तीत जास्त सुखसोयी दिवपाचो आमी जे प्रयत्न केल्लो आसा, व्यापाऱ्यां खातीरूय सुखसोयी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आयच्या ह्या क्षणाचेर हांव सगळ्या मतदारांचे हांव आभार मानता। हांव आमच्या पॅनला तर्फे ज्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या फाटल्यान श्रम घेतले आनी ज्या वोटरांनी आमकां मुद्दाम येवन वोटींग केले ते सगळ्यांचे आभार मानता। हांव खास करून तिसवाडी तालुक्यांतले जे मतदार आसात तांचे आभार मानता आनी शेती आमची गोंयची शेती समृद्ध करपा खातीर जे कितें करपाक जाय ते सगळे आमी एकजुटीन आनी एक दिलान करतले अशें आश्वासन सगळ्या मतदारांक आनी त्याच प्रमाणे गोंयच्या शेतकऱ्यांक आमी दिता। सगळ्या व्यापाऱ्यांनी जे गोंयभरसून पेडण्यासून घेवन काणकोण पर्यंत जे व्यापाऱ्यांनी जे म्हाका मतदार दिल्ले आसा सो तांकां सगळ्यांकी हांव थँक्यू म्हणटा। सगळ्यांनी कितें व्यापाऱ्यांचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाचे हांव सगळ्यांक म्हाका फूल बोर्डाचो सपोर्ट आसतलो, ती एक सगळी बरी बात। सो त्या हितून हांव सगळे व्यापाऱ्यांचे जे बी प्रश्न आहा त्या फुडें कितें आहा ते सगळे फुडें बोर्डा फुडें मांडून सगळे सॉल्व करपाचे आमी ट्राय करपाचे सगळे हे करूया।